तुझी नियाळ दया भेटयता वरका बलिदान वंदन दिव बापा सृष्टी करणारा सारक्यान तुझ्या आमकां सोबया म्हणटा तुझे उपकार सरपूण करता नमस्कार देव तूं उरतो सरपूत वेता द्वंद्या सोमी देवासना काळ सांगोनाच्या एकवटा त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटयता वरका बलिदान. मिसाची तेसावा मस्करेनस आनी फर्नांडीस बेंगलोर टावन अर्गामी सावन श्रीमान सिरिल मस्करेनसच्या पयल्या जल्मा दिसाक एल्विटा डिसोसा 11वा जल्मा दीस विजय ओलिवेरा जल्मा दीस विजय रेशमा मस्करेनस जल्मा दीस नव्या कार्लो जल्मा दीस सिरिल डिसोसा 71ನೇ जल्मा दीस मिलाग्रीन बलवांकर आणि आदेश ब्रदर ऑल्विनाच्या जल्मा दिसाक अर्गां बलिदान जावन पूजा जलन जस्टिन पॉल डिसोजा रोनाल्ड डिसोजा ग्लॅडिन ग्लोरिया फर्नांडीस आल्बर्ट आणि इवेट लॉबो जॅनेट क्रास्ता एडवर्ड शांती मस्करेनस अनिल फर्नांडीस फ्लोरिन फर्नांडीस मुंबई ही सर्व जेजुबाळकातून मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन मीस भेटयतात. आपल्या विशेष ते सावा खातीर जसिंता रेबेल्लो आनी कुटाम ॲग्नेस फिलिक्स डिसोसा एलन डिसोजाच्या स्पीडी रिकवरी खातीर लिडिया डिसोजा वॅक्सन पिरेरा बरें काम मेळच्या खातीर ऑस्टिन पिंटो दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावच्या खातीर देवादीन सेलीन डिकोस्ताच्या आत्म्याक सुनील डिकोस्ता दुबय देवादीन ब्रिजिट नरोनाच्या आत्म्याक अनिता लोबो देवादीन EL क्रास्ता बेबी लेनार्ड लियो मोंतेरो हांच्या आत्म्या खातीर अनूप मोंतेरो आनी जॅनेट क्रास्ता देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यां खातीर ॲग्नेस फिलिक्स डिसोजा आनी कुटाम हांचे सगळ्यांत आमची सर्व इरादे आनी तेसावां ही आमी सगळ्या जेजू बाळका मुखार आमी दवरया आनी तशेंच जेजू बाळकाचो आशिर्वाद घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या सालत्या जिवितांत आमी एक गजाल पळयता. आमची ल्हान भुरगीं आमकां दोस्त आसतना आमी तांकां बॉम्बीन दिता आनी ही भुरगीं कितें करतात थोडो वेळ बॉम्ब्या लागीं खेळोन मागीर आवय बापाय लागीं येतात आनी ताचो मोग व्यक्त करतात. जर तर एक भुरगें बॉम्ब्याच्या फाटल्यानूच रावलें बॉम्ब्याचो मोग करून रावता तो व्हड आवय बापायक बेजार जाता. कित्याक बा ह्या भुरग्याक थंय कसलो एक अवगुण आसा म्हणून तांकां भोगता. तशेंच घडलें इस्रायल परजेक देवान तांकां इजिप्तांत स्वतंत्र सोडून तांकां अरण्याक आपोवन व्हेलें बसयल्ल्या गांवाक तांकां आपोवन व्हरूंक. पूण सिनाय पर्वताच्या थळार सिनाय पर्वताच्या लागीं आसता आसतना मोइजेक देवान आपयलें 10 उपादेश दिवच्या खातीर आनी ह्या वेळार लोक देवाचेर उपराटलो आनी तांणी एक भांगराचें वासरूं करून ह्या भांगराच्या वासराक तांणी आराधन केलें आनी ते कितें म्हणाले होस जावन आसा देव आमकां इजिप्तांत हाडुल्लो हाका आमी आराधन करया आनी ताका तांणी बली भेटयल्यो. आनी हें पळोवन देवाक कठीण राग आयलो आनी देव कितें म्हणटा मोइजेक हांव ही परजा नाश करतलो आनी तुजे तावन एक नवी परजा हांव आसा करतलो म्हणून मोइजे विनंती करता आनी देवाचो राग थांबयता.
मोगाळ भाव भयणीनो, प्राजीत काळ जावन आसा आमकां सुमेस्तां की एक अपुर्बाय असो काळ, भाग्यवंत काळ आमच्या जिवितांत आशिल्ली सर्व बोंबी आमी पयस उडोवन निजा देवाक आमी मान करचो तो काळ. जेजू मुखांतर आमी मुखार सरया, जेजू मुखांतर आमी निजा देवाक मान करया आनी अशें आमकांच आमी पास्कांच्या फेस्ताक तयारी करया. ह्या मिसाच्या बलिदानान फाव देव रेवंठो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संस्कार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सारेस्वराक विनाती केला. सर पदीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां आमकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, विस्ता काकूत कर, विस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुजी काकूळट आमी कालतेपणी मागताव. प्राजिता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बऱ्या करण्यानी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसले चड कळ सांपड नासतना पास्कांची परब संभ्रमोवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्परान मोइजेक म्हळें, आतां सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडली परजा पातकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटयल्ल्या भांगराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, ओ तुजो देव हे इज्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो तो. सरेस्परान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सरेस्पराक आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सरेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडले त्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्या पेटासो करताय. दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयली काडून तांचें निसांतन करचे खातीर ताणें तांकां पोसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें. तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन तांकां बसयलेलें. आकाशाच्या नेकेद्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलो आनी सदां काल तो तांचें दायज जातलो.
देखून सुरेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. देवाचें उतार हें. तुझे बचे सो तू मोकळताय सर्वेस परा तर मुसोय उगडास कर. तुझे पोची सो तू मोकळता सर्वेस पुरा तर मुसोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटले कडेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सर पडली. मैमेच्या देवाक तांणी सांडलो तन कातिल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. तुझे पोची सो तू मोकळताय सर्वेस पुरा तर मुसोय उगडास कर. इजिप्तान महत् कार्या हामाच्या देशान अद्भुता. तांबड्या दर्या लागसर अजापां केल्या. देवाक आपल्या तारुकाक ती विसरली. तुझे पोची सो तू मोकळताय सर्वेस पुरा तर मुसोय उगडास कर. तुझे पोची सो तू मोकळताय सर्वेस पुरा तर मुसोय उगडास कर. वंदन तुका क्रिस्ता मैने पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैने पवित्राया. देवान संसाराचो सोयी मोकोलोकी आपल्या सेकल्यास पुताक ओपून दिलो. जो कोण ताका सत म्हणटा ताका ससली जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता मैने पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैने पवित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जुदेवांक सांगा लागलो, म्हजे सुविशांत हांवें साक्ष दीन जाल्यार म्हज्या साक्षेक मोल ना. म्हजे विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा, तो म्हजे विशांत दिता ती साक्ष करी म्हणून हांव जाणा. तुमीच जुवांव सरशी जण धाडिल्ले, ताणें 7 विशांत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशांची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय, तुमी बाचाव जायचे म्हणल्या खातीर हे हांव तुमकां सांगतां.
जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी त्याच उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशिवेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांवन दिल्ले साक्षप्रासवर्ती. बापान म्हाका करूंक दिल्या ती कामां आनी हांव करीत आसां ती कामां बापान म्हाका धाडलां म्हणून म्हज्या विशांत साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हज्या विशांत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताजो ताळो केदींच आयकूंक ना, ताज्या मुखा मुळे तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सत मानल्यार मात्र ताजें उतार तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सस्नीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हज्या विशयान साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी काबूल नात. हांव मनशाच्या होगळापाक लाभदल्लो न्ही, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हणून हांव जाणा. म्हज्या बापाच्या नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपले नांवी येता जाल्यार तुमी ताका स्विकार करूंक नात. तुमचे भितर एकामेकांतावन मान जोडचो म्हणल्यार तुमकां खुशी. तरी एकाच देवाक मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशे सतमानतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मोइजेचेर तुमकां भरवोसो आसा न्ही? तोच मोइजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मोइजेक तुमी सतमानलो जाल्यार म्हाकाय सतमानचे आसल्यात. कित्याक ताणें बरयलें तें म्हजेच विशांत. पूण त्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत? देवाचे उतार हे जर तर खंयच्या एका पार्काक गेल्यार वा ना तर खंयच्या एका सरकारी बिल्डिंगाक गेल्यार आमी आमच्या देशाची वा थोड्या देवांची मुर्ती आमी पळयता. आनी असली मुर्ती पळयतना त्या मुर्तीच्या फाटल्यान आसलो इशारो शिकोवण ही आमी पळयता. जावंक पुरो महात्मा गांधीची मुर्ती, जावंक पुरो आंबेडकराची मुर्ती, ही पळयल्या तक्षणच आमी जाणा जाता आंबेडकराची मुर्ती सांगल्यार भारताक कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लो, सर्वांक रायट्स दिल्लो मनीस. महात्मा गांधीची मुर्ती आमी पळयतना आमकां एक कळी जाता हो जावन आसा व्यक्ती आमच्या स्वातंत्र्य खातीर झुजिल्लो आनी सर बलिदान आनी सॅक्रिफायस केल्लो व्यक्ती. जर तर आज भारत देश स्वतंत्र आसा तर खंडीत जावन महात्मा गांधीचे लिडरशीप थवळ भोव गरजेचें आसलें. आजय आमी ताका मान दिता. जर तर महात्मा गांधीची ती मुर्ती पळोवन आमच्या मतेक दोनूच विशय आयले तर ती जावन आसा महात्मा गांधीच्या जल्मा दिसाचे एक गव्हर्मेंट हॉलिडे आनी दुसरो ड्राय डे. बार शॉपां पूरा क्लोज. जर तर ही दोनूच आयडिया आयली तर महात्मा गांधीच्या दवरल्या त्या मुर्तीक पळयतना जर तर ताज्या फाटल्यान असलें सत राजकीय व्यक्तित्व आमी समजनासतना केवल ड्राय डे आनी गव्हर्मेंट हॉलिडे मात्र असले आयल्यार चूक समजोणी. आज आमी पयल्या वचपान पळयता इस्रायल लोकांनी एक मुर्ती केल्ली. ती जावन आसा भांगराचें वासरूं. देव आब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो हाणें ह्या इस्रायल लोकांक 400 वर्सां इजिप्तान आसल्या वेळार थंय ताण सुटका दिवन भायर हाडिल्ली. पूण तांचो लिडर मोइजे दिसनाटल्या वेळार होच आमचो देव अशें सांगून एक फोटो तांणी सत केलें.
आनी हाच्या फाटल्यान 2 रितीची लिसांवां आमी शिकोवंक आसात. पयलें लिसांव जावन आसा जें कितें फोट आसा आनी जर तर फोट सत जालें तर तें सत जाल्लें फोट म्हणून सांगूंक 4 वांटे वावंट करूंक जाय. जर तर आमी वांजेलांत पळोवंक गेल्यार मोइसे पर्वत तावन देंवले उपरांत ताणें केल्लीं 4 कामां. पयले सुवातेर आसलें तें भांगराचें वासरू उज्याक घालें. दुसरें त्या भांगराचें वासरू पिठो केलें. तिसरें ते भांगराच्या वासरूचे पिठो जाल्लो तो भांगराचो पिठो खान न्हंयत घालो. चवथें तेंच भांगराचें वासरू तो पिठो जावन न्हंयत घाल्ले उपरांत सर्व लोकांक त्या न्हंयचें उदक पियोवंक ताणें सांगलें. 4 स्टेप्सां आमी पळयता. जर तर आमच्या जिवितांत वा कोणाच्या जिवितांत फोटो असलें सत आमी सांगून पब्लिश केल्यार आनी फोटो सत म्हणून लोकांक पातयेल्यार ते फोटो माजवून बऱ्या रितीर हाडूंक मस्त वावट आसा. त्या देखून फोटो मारच्या पयलें आमी चिंतूंक जाय. दुसऱ्याच्या विशयांत नाका जाल्यार उलोवच्या पयलीं आमी चिंतूंक जाय. दुसऱ्यांच्या विशयांत आमी सांगतना वा खंयचेय घडनातले विशय घडला म्हणून आमी सांगतना ते परत सत रुता करूंक मस्त वावट जाय. त्या देखून पयल्या सुवातेर फोटो सांगूंक नाये. दुसरें लिसांव देवान मोइजेक विंचल्या वेळार मोइजे म्हाका उलोवंक जायना, म्हाका म्हजी जिबेचें प्रॉब्लम आसा, लँग्वेज स्पीच प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगल्या वेळार देवान आरोनाक ताका दिल्लो. पूण कितें जालें? 10 कर्गां आयलीं. हर एक देवाची योजन आरोनान पळयल्लें. देवान आरोनाक विंचलें आनी आरोन आनी ताजे जनांगाक देवान ताजेंच याजक जावन विंचलें आनी आरोनांतल्यान उब जाता याजकी कुळी. इतलो म्हत्वाचो जागो, इतलो म्हत्वाचें व्यक्तित्व जावन आसलें आरोनाचें. पूण मोइसे नातल्या वेळार लोकांक सूख समजणी दिवन, मोइसे नातल्या वेळार लोकांक भांगराचें वासरू करून त्या वासराक आराधना करूंक शिकयल्लो मनीस जावन आसा आरोन. एक बोव गनाचो व्यक्तित्व, बोव गनाचो जागो ताका इस्रायलाच्या हिस्ट्रींत इतिहासान आमी पळयता. पूण अर्दो व्हडलो मनीस सुकलो. केवल तो सुकलो मात्र न्ही, सर्व लोकांक सूख वाटेक तो आपण व्हरता आनी सर्व लोक देवा विरोध पथकां करूंक प्रारंभ करता. आज हांव म्हज्या कुटुंबाचो वडील, आज हांव एक याजक. जर तर एक याजक जावन हांव तुमकां सूख समजोवणी दिता तर तुमच्या की चड पाताक म्हजें जावन आसतलें. देवाक हांवें चड लायक दीत जाय, कित्याक हांवें म्हज्या लोकांक वायट वाटेन हांवें दाखयल्या आनी त्या वाटेन समकोवंक हांवें प्रेरण केलां. जर तर एका कुटुंबाचो वडील जावन, आवय जावन वा बापय जावन तुमच्या भुरग्यांक सूख वाट दाखयतात, तुमच्या भुरग्यांक पयस आपोवन व्हरतात, तुमच्या भुरग्यांक देवा तावन पयस आपोवन व्हरून दुसरींच बोंबी करतात, तर देवाक आमी लायक दिवंक आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमच्या घरांनी आमी बोंबी आमी करिना जावंक पुरो. आज आमच्या घरांनी बोंबी पुजा ना जावंक पुरो. पूण जायती बोंबी आज आमच्या जिवितांत आयल्यांत. पयले सुवातेर आमच्या जिविताक आयलें पयली बोंबी पुजा जावन आसा आमचें एज्युकेशन सिस्टम. शिकोवण चडावत घरांनी हे वर्स लॉकडावन जालां, भुरग्यांक इस्कॉल ना. नंतर चडावत घरांनी पळया, सांजेर भुरगीं घरा रिकतना वरान 6-7 ट्युशन. ताजे उपरांत शिकोवंक आसा. देव मायाक जाला, शिकोवणूच सर्वस्व जालां. भुरग्यांक देवाची वळख दिवच्या बदलाक भुरग्यांनी शिका जाय. नीट बरोवंक आसा, CET बरोवंक आसा, लॉ करचें जाल्यार एंट्रन्स एग्जाम आसा.
आमचे शिकपाक चड आमी प्रामुख्यता दिता देवाक न्ही ही अनेक रितीची बोंबी पुजा आमची टीव्ही आज व्हडली बोंबी पुजा जाल्या हर एकल्याच्या घरांनी बरी प्रोग्रामां येतात बरी सिरियलां आसात सांजेर क्रिकेट मॅच आसा शनिवारांनी आयतारा इंडियन आयडल आसा पळयजेस आमचो निहाल तावरो येता त्या देखून पळयजेस सबार पावटी टीव्ही आमच्या घरांनी बोंबी पुजा जाता देवाक दिवचो तो प्रमुख स्थान देवाक दिन आसतना देवाच्या विरोध दुसरे खंयच्यो वस्तू आमच्या जिवितांत प्रमुख जाल्ल्या वेळार आमी बोंबी पुजा करता जावंक पुरो म्हजें स्वरूप बोंबी पुजा जाला हांवें सुबी दिसा जाय हांवें बरेंकण दिसा जाय सकाळीं म्हाका पळय जाय रसनाक चड प्रामुख्यता दिवन रसनाराक प्रामुख्यता दिनातल्या वेळार बोंबी पुजा आमी आदारता त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आयच्या ह्या मिसाक आज आमी आयल्या त्या देवाचो आदार आनी ससाय आमी मागया हे बरें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागया आमच्या जिवितांत उपजली नवी नवी बोंबी आमी पयस तर त्या रसनाराक मान दिवंक शिकया जर तर देवान म्हाका बरें रूप दिलां बरी सबाय दिल्या त्या धन्य देवाक हांवें अर्घ दिवंक जाय जर तर देवान म्हाका बरें ज्ञान दिलां धन्य देवाक हांवें अर्घ दिवंक जाय जर देवान म्हाका बरी तालंतां दिल्यांत धन्य देवाक हांवें अर्घ दिवंक जाय म्हज्या जिविताची हरये करणी त्याच धन्य देवाक हांवें अर्घ दिल्ल्या वेळार हांव त्या एकानिजा देवाक मान करता आनी बोंब्या फाटल्यान हांव वचना हो आदार आनी कृपा ह्याच मिसा वेळार देवातान आमी मागून घेवया जीवितालाय देवा एकाशे मोठा तुझे काही कुतून राहून जीवी सुचा झोपलेले जीवी सेवेत देऊन तुझ्या बोलून बोलतो तिथले परत घेऊच्या इतरांचे जीणे तू बेसले ते देणे मोठ्या वायना सोवे उठावले भेटवणे इतरांचे जीणे तू बेसले ते देणे मोठ्या वायना सोवे उठावले भेटवणे काम सुखी लय देवाले नासताना ठीक सावठी लय पुतमुटले की नासताना उतार ताकास खाली केलो खुर्साच्या मुर्ना ताणे केले परीस करून दिली प्रेरणा गीत रामचे जिणे तू वेस्तिल्ले ते देणे भोग्या वायना सवे उक्तावले भेटवणे म्हज्या मोगाळ बाबनीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या बलिदान सर्पदेदार देवा आमी तुजी भुरगीं एकदम अस्कत ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमचे असतकायेक सदां तुजो बलिश्ट आदार दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारांनी ससनाच्या देवाक सर काळी आनी सव थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र पवित्र
गळपरांचो सर्वेस परतूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे तथा जय हूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खरराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार तसो गोट परगटुया. सोन्याची तुझे वर आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोन्याची आम्ही व्यतिरिक्ता. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीठ पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगान सांबाळ. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमुरे देवाचे माये सांगती बागेवन धरून दुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां आमकां मुगोस आनी आमकां कारल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्र्याक देलाक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं.
एकामेकाक जेजूची शांती आमी देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमी सगळे सोमा पावना तुझ्या उतरांत सोमा तुवारा मोगाच्या संधीरा जेजू स्वर्गोन दारा पाप्याच्या आदारा भयाळून सुतारा जेजू काकून दारा ये स्वातीक जेजू मोकार जेजू खालसान मुझ्या राव तू जेजू कष्टान मुझ्या पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वादिक जेजू मोकार जेजू खालसान मुझ्या राव तू जेजू कष्टान मुझ्या पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू तू सुर्गीसु कानाच्या अज्ञासु सासनी सुका पावसो उसवाड तू संसासु पारुक तू पात्यासु पायांच्या काळसासु ये स्वादिक जेजू मोकार जेजू खालसान मुझ्या राव तू जेजू कष्टान मुझ्या पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वादिक जेजू मोकार जेजू खालसान मुझ्या स्वातू जेजू कष्टान मुझ्या पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू
प्रार्थुया. काकोलदारा देवा, जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमी घेतला, ताजे खातीर तुका दिन वासून बरवशेन आमी हे मागणे करता. सगळीं आमची पातकां बोगोस आनी आमच्या गुन्यांचो भार आमच्या वयलो काडून आमची काळजां सड आनी सड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवून व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुताचे येजूचे नांवे. आमेन. दयकन बसात. मोगाचनो फाल्यां सकाळीं 9:30 वरां तावन उकले 3 दीस हांगासर कॅरिस्मॅटीक रितीर कन्नडा भाशेन चलतली. कोरोना आयले निमती आनीक डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा उक्तें जावंक ना, पूण थंय तावन कन्नडा सेक्शना तावन आसलेल्या थोड्या ब्रदर्सांक आमी ही रितीर दिवंक आपयल्या. सकाळीं 9:30 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरां म्हणसर ही रितीर आसतली. आनी ह्या 3 दिसांनी जायते जण तुमी हांगासर येवन देवाक अर्घ दिवया आनी तशेंच देवाचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया. त्या देखून जर तर तुमच्या घरांनी भुरगीं आसात तर तांकांय आपोवन हाडा. एका वर्सा तावन दुतोवन पुरा कांयच ना. आनी जर तर आयतारा दिसांनी सर्वांक रजा आसा, सगळो दीस सकाळीं 9:30 वरां तावन सांजेर 5 वरां म्हणसर हांगासर येवन हो वेळ करसिया. आमचो प्राजीत काळाच्या वेळार आमी आसा आनी बागेवंत वेळ हो देवाची कृपा जोडूंक ताजे आशिर्वाद जोडचो वेळ आनी आमची जिणी परतोवचो वेळ हो. त्या देखून हो बागी अवकाश सर्वांनी बऱ्या रितीन उपयोगसून हे बरे रितीर करूंक तुमकां सर्वांक उलो दिता. तशेंच आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप रुडॉल्फ कार्मेलीत याजक. प्रस्तुत सुमार 20 वर्सां तावन कॅनडांत आमच्या मिसावांत ते वावर दिवन आसात. बरो येणार जायते 25च्या चड बूक तांणी बरयल्यात मागण्या वयर वा दुसऱ्या खंयच्या विशयाचेर बरयल्यात. प्रस्तुत ते राजेर आमच्या गांवांत आसात, गांवांत ते मडान तयारचे. तांकां जेजू बाळकाचे आशिर्वाद मागता. तशेंच हांगासर येवन मीस भेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप रुडॉल्फाक देव बरें करूं. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी आशिर्वाद मिसाचो आशिर्वाद घेवया. उपरांत नव्यान आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशाच्या भुरगे सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमचे सर गरज्यो जेजू बाळका थंय दवरया. जायतीं जाणां बरी सैरीक सोदून हांगासर येतात. पिडेची गूण करूंक जायना तसली पिडा शिडा घेवन जेजू बाळका थंय जायतीं जाणां आयल्यान आपल्या बिजनसांत बरें जैत मेळोवंक, भुरग्यांनी बरें शिकच्याक, थोडी फायनान्शियल प्रॉब्लमां आसलीं ती सॉल्व जावच्याक आनी आमची सर वैयक्तीक त्या सवां त्याच जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी पदवी हाज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक मुखारलो आसता. तुका पातकेणीन उलो मारतल्यान सकाळांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षितांव तशें आमची पदकां मगोज आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निबार. नमान मुरये कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तुजो देव
आनी सदैव फॉल तुका चेंजीचो भगवंत बरे देवाचे मे आम बापी हांगाती विनंतीकार आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आनी देवचो पूत मनीसलो आनी देवचो पूत मनीसलो आनी देवचो पूत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळकाक आमचे बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुर्दीची दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतयेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. भाव पवित्र आत्मे सांगाता तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळकातान मेळिल्ल्या स्वरूपकारां करगां दिवया. हे भोव उद्दार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमी अर्गां तुका भेटोवंक आयल्या. तुजी काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी आनी सर लोकांक तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली मजत जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका. आमचे थंय असले सौर पिडेस्त भाव आनी भयणीक त्या जेजू बाळकाक समर्पिया आनी ताचो आशिर्वाद आमी मागया आनी आमी प्रार्थना करया. सरस्पर आमच्या देवा आमच्यो अस्कतकाय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडलोय. सौर पिडेस्त भाव भयणी खातीर आनी प्रत्येक जावन हांगासर असले सौर पिडेस्तांक आमी कलतेपणी मागता. सोंसणीकायेन तीर आनी बरोवशान घट जाल्या उपरांत तुज्या आशिर्वादांनी ती सौर पिडा सोसूंक व्हरूंक आनी तुज्या आदारान भलायकी जोडूंक. आमेन. आशिर्वाद. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे राव आनी तुमकां संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखून व्हरूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवेची येत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे जेजू बाळका नमन तुका तुजे विणे सुमस्रांक नाको आमकां जिणी वाटेर आमचो आसूं नाका भरून पाय आमकां सरता सुका तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखलो तुझा वास्कार उर्बेवंत कर जेजू ती तूं घटाय सुवार्थेक आमी दिवच्या गांवांत. तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखलो तुझा वास्कार उर्बेवंत कर जेजू ती तूं घटाय सुवार्थेक आमी दिवच्या गांवांत. मुखार पुत्रा सोवे अवभार मोरे आशिर्वाद दी आमकां. आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाची पुताचे पवित्र आत्म्याचे नामे. बाळूक जेजूचे पुनशेत कार्मेलगुडो मंगळूर फाटल्या सतत 25 वर्सांत हांव सदांच भक्तिकांच्या आत्मी गरजेक पावूनच आयलां. तर हो एक सुवाळ ह्या कुरपेच्या प्राचीत काळार बाळूक जेजूचे पुनशेत मांडून हाडटा. 3 दिसांची कॅरिझमॅटीक रितीर ह्याच मार्चाच्या 19, 20 आनी 21 तारीखेर
19, 20 आणि 21 ऑफ मार्च सकाळी 9:30 वरां थावन सांजेर 5 वरां पर्यंत पोट्टा लोका मोगाळ करिझमॅटीक केंद्र थावन बाब रिचर्ड बाब जोसेफ तशेंच बाब भास्कर चलोवन व्हरतले मागणे प्रवचन कुमसारा आत्मीक बऱ्यापणा खातीर विशेष मागणी पवित्र मीस आनी आराधन हांगासर आसतले येया कार्मेल गुड्याक ह्या कुरपेच्या काळात सोम्याचो आशीर्वाद घेया.